जेसून एक कित्याक म्हणून तिका विचारलें, ती रडटाली. जेजू नको आसलो, जेजू सगळें जाणा, पूण तो आमकां भितरल्यान कितें म्हणून कारण आमच्या भावनांचो हे मनांत धरूंक जाय. आमी खूब पाटी भिरांतीन आसता, रागांत आसता, ओ दुसरी भावना आमचे मदें आसतात. जेसू आमकां विचारता, कित्याक लागून तूं रागांत जालाय, कित्याक लागून तूं हे भशेन भिरांतींत आसाय. मागीर आमी कितें सांगचें, तिणेन तिचो त्या देवदूताक सांगलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. हें तिच्या मनांत आसलेलें आनी हाका लागून ती रडटाली. कित्याक रडटाली? कित्याक ती जेजूचो मोग करताली म्हणून. आमी केन्ना रडटा? मोग करता तेन्ना, ओ आमकां मोग मेळोंक ना तेन्ना, ओ वेगवेगळे कारण आसत. पूण कितें म्हणून तो कारण तें आमी जाणूंक जाय सदांच. आनी हाका लागून हांव तुमकां कितें सांगता, जेन्ना आमी जेजूच्या ताब्यांत आमची चिंतना भावना करता तेन्ना जेजू ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां हे आमचेच कितें कारण तें आमकां शिकयता. आनी थिचुल्ली मागीर तो आमकां काडून ताची कशी भाशेन चिंतना आमचें सगळें घडोवन येवंक जाय तें तो दाखयता. आनी ह्या आपल्या उतरांतल्यान तो आमकां स्पश्टपणी सांगता. पळय आनी कितें सांगता तो तिका, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवान तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. म्हणजे तो आमचे पासत आतां मध्यस्थी करतलो. तो आमकां जाय पळय तें सगळें दितलो. आनी तें कशे भाशेन आमी दिता ताका? जेजू वरवीं. आनी ताका लागून प्रत्येक सुस्कारान जेन्ना आमी जेजू सोबेन तें सगळें धरता, तो आमकां भितरल्यान सगळें स्पश्टपणी दाखोवंक लागता. ही चाल आमची जावंक जाय, तेन्नाच की आमकां हें सगळें बाकीचें समजतलें.